जाल्यार भुरग्यापणान तो देवपिरांती नासलोलो, तोंडण्या पिरायेन तो स्वता नासलो, काजाराचे बाबतींत तो बरो आसलो, आतां चवथो वयशो आनी कोश्टान तो बोलिश्ट आसलो. सर्वेस्पराच्या इच्छे प्रमाणे काजारी जिवितांत सगळें बरें जाता पळय तें आज दाखयात. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे काजारी जिवितांत सगळें बरें जाता पळय तें आज दाखयात. वय वय अशें आसा. कोणें तुमकां सांगलां? आयकात इश्टानो. आदवान एवेक आपल्याची पत्नी कोण मानपाची कोणाची इच्छा जावन आसलोली? आदवा पासत सारकी एकदम बरी आनीक सोबीत एवेक हाडून आदमांक मेळयता पळय तो सर्वेस्परच न्हय. सर्वेस्परानच केला न्हू. आदवांक एवे भाशेन इतले बरे बेस्ट मॅच आनी कोण आसा अशें म्हणटले? आनीक आसचें ना. कित्याक अशें? आदाव सर्वेस्पराचो पूत. एवेक पासून सर्वेस्परान रचून आदावांक ताणें दिली. हें एकदम अद्भुत. सर्वेस्परान रचल्या पळय तें लग्न. आनी तें लगीण मागीर मुखार वचोन हे लग्नाचें कितें जालें तुमी सांगात. ह्या संवसारांत कोणाचें अशें म्हणूंक जाता काय आदम आनी एव एकदम बरी गोरकान आसली काय म्हणून? ना न्हू. ते दोगांयकूय सर्वेस्परान एक केला. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तांकां दोगांकी करुनूय अशें आमचें म्हणूंक जाता तें ओत्मीक सारकें बरें म्हणून ना. कारण तुमी जाणा आदवांक कोडनासतना एव वचोन सैतानाक आधीन जाता. जेन्ना बायल सैतानाचे आधीन जाता ते वयता आनी तें फळ खाता. तें फळ आतां बायलेन खाल्या उपरांत घोवा कोणें आतां येवन वय तेकावूय तें खावयता. आनी अशें जाता जेन्ना लोक पळय ते तारवट्यान आसतना पळय तेन्ना तुफान येता तेन्ना तें तारू पत्तलें आनी ते मागीर सगळे लोक मोडटा तें आमी आयकता. ताचें मुखेल कारण कितें काय तुमी जाणा? पळय ते तारवान पळय वयता आसतना पळय तारोबाचे आनी ते उदकाचो ताजो इतलो एक अंतर आसा. तें सारकें चोत्रायेन तें उदक वता तितलेंच आसता. तें मातशें 5 इंच वो 6 इंच तें उदक आनी तितलें तें लागीं आसता. आनी त्या कोनशाक बसता तो मनीस तो कितें चिंता? हाय उदक वयर चडलें आनी अशें म्हणून तो बागवलो जाल्यार तुमी सांग कितें घडटलें? आनी देरेपेतूस तें ओडें पत्ततलें. एक मनीस तो बागवलो म्हणून आख्खें ओडें पत्तता. एक एव ती बागवली आख्खो हो संवसारूच पत्तलो. तुमकां सजमणी मेवली काय? सर्वेस्परान आतां पळय केला पळय त्या पयल्या लग्नान एव मातशी बागवली म्हूण घोव पासून बुडलो आनी ताचें फळ आख्खे ह्या संवसारान मरण आतां आयलें. पूण तें लग्न सर्वेस्परानच घडोवन हाडलां म्हणून तें लग्न सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जालां म्हूण त्या फामिलीचेर जे आतां कोश्ट येयला पळय ते आतां सर्वेस्पर ते कोश्ट पयस काडचे खातीर मुखार सोदता. सर्वेस्पराचे विरोध जाता पळय ते लग्नान आमी कितें म्हणटा? आनी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे लग्न जाता पळय ताचे भितर अंतर कितें जाणा? तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे लग्न जालां तुमी चिंतात. ते फामिलीन कसलेय तर कोश्ट येयले जाल्यार तुमी सर्वेस्पराशी सारकी वयतले म्हणटकीर सोमया तुजे इच्छे प्रमाणे हांव लग्न जालां. म्हजी बायल ह्या घरान कोश्ट दिता. म्हजो घोव जायते कोश्ट दिता. म्हज्या फामिलीन जायते कोश्ट आयल्या. तूं कितें करतलोय तें आमी नको. ह्या कोश्टाचो समाधान तूंच करतलोय. कित्याक? तुवेंनूच हें लग्न घडोवन हाडलां त्या पासत. ह्या भाशेन सर्वेस्पराक तूं सांगत जाल्यार सर्वेस्पर थिंगासर जबाबदारी घेतलो. ताका घेवचीच पडटली. कित्याक तुजें लग्न सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां त्या पासत. 40 वर्सां आसतना आयझॅक आनी रिबेकाचें लग्न जालें. पूण विचित्र म्हणल्यार कितें जाणा तुमी? त्या फामिलीन आतां थिंगासर कोश्ट आयले. थिंगा एक त्रास जाले. सगळें सारकें आसलें पूण भुरगें नासलें. आमचे मदें कोण आसा काय? सगळें थिंगा सारकें आसा. सगळेंच सारकें आसा. पूण कसले कोश्ट, कसले तरी त्रास, कसले तरी दुयेंस, कसले तरी थिंगा काम, कसले तरी फायनान्शियल प्रॉब्लेम ना जाल्यार थिंगा वाज म्हणून असलें थिंगा अपमान जाता. आयझॅक ताच्या फामिलीन आतां खोटीन येयल्लें आसा. आनीक बायलेक आतां भुरगें दिवंक जावंक ना. आनी जायते फावटी अशें कितें जाता तुमी जाणा? तलाक दितलो म्हणून जायते फावटी धमकी दितात. सासूपाय सासूमाय सुणेंक पळोवन ताका सारकें जिवीत अवघड कोत्ता. शी म्हणटात कोणा काजार जालें वाजण्या कोणें अशें म्हणून ते बाबडे सुनेक सारकी तुजें अपमान कोत्ता. आतां गोडेक 2 जाणां चेडवां जालीं
आनी आतां तिसरे फावटी तें गोरबेस आसा जायत. आतां येवन थिंगासोर अशें हुकूम घालता, आनी एक तो चेडूंक येयत जाल्यार तुका घरांतल्यान आमी भायर घालतलीं. कसलो काय वो लोक? धूव जावप ओ पूत जावप ही सून आतां निर्णय घेता काय? घोरकान्न निर्णय घेता काय? हो निर्णय घेवपी फकत स्वर्गार रावता पळय तो सर्वेस्पोर. हे भाशेचें दुयेंस फकत जीं ओतमीक न्हय म्हणटा तांकांच न्हय, पूण जीं ओतमीक म्हणटा पळय तांकांय हें दुयेंस आसा. जशें येवन रोडटात. थोडे भाव थोडे भयणी जशें येवन रोडटात. पास्टरजी, म्हाका 2 जाण चेडवां आसा. आतां हांव पोत्तून गोरबेस जाल्लें आसा. म्हजो घोव, म्हजी सोसूमाय आनी सगळीं ती फामील एकाच वाटेन म्हजे लागीं ती झगडटा. पळय तुमकां हांव पोलें सांगता, पुताकूच जल्म दिवचो. आनी चेडो ना जाल्यार आनी चेडूं जायत जाल्यार पळय तुका मागीर कितें करतलीं? घरांतलीं भायर काडून उडयतलीं. आतां ते 9 म्हयने पसून तो त्रास काडून ते सोंसता. आतां तें आपल्याचें दूख थिंगासोर आसा पळय, आतां हें आनी कितें नाका जालें? कसली परीक्षा? सारकीच भिरांतीन जायते सुनेक थिंगा फडफडचें पडटा. हें सारकें न्हय. घोवानो, सासूपाय आनी सासूमायनो, हें सारकें न्हय. आतां तुका जाता जाल्यार तुवें तुजे पुताक हाडून म्हणूंक जाय, आरे गाडवा, तुज्या पुताक तूं थिंगासोर गाडो म्हूण दुकोर म्हूण. तुजोच पूत ताका कितें म्हूण. ताका आपूण अशें म्हूण, आरे तुजीं 2 जाणां चेडवां जाल्यां. आनी परतून तिसरे तो चेडूं जायत गाडवा तुका घरांतल्यान भायर काडटलें. अशें तुका म्हणचो नाय न्हू? पुताक तूं कांयच म्हणचो नाय. ती सून दुसऱ्या घरान येयल्या त्या पासत ताका कितें म्हणून दी, तें थिंगाच पडलें आसतलें. हें मनशापण न्हय. मनशापण न्हय. फामिलीन कोश्ट येता तेन्ना एकामेकाचेर बोगनाट करप, एकामेकाक दोशी करप, हें सारकें ओतमीकताय न्हय. बायल दूख सोंसता. घोव बायलाच्या जिवितांत भुरगें नासतना, त्या फामिलीन भुरगें नासतना चड उतरां आयकोचें पडटा तें घोवाक न्हय जाल्यार कोण? बायलेकूच. घोव आपलो कामाक वयता, बायल ती घरानूच आसता. लोक येवन घरान येवन थिंगासोर उलयत रावता. भुरगें ना त्या पासत जायते ओपारे मारून मारून उलयता. अकमान करून ताचे लागीं ते उलयतात आनी ते इफेन बायल सोंसता. त्या पासत भुरगें ना पळय तें खरेंपणी ते घोवाकेन सुबेज बायलेक तें दूख आसता. आवय, हें अशें म्हणोंक जाय, ती आशा. बापूय म्हणटा पळय तें त्या आशेंतल्यान चड आसता. आवयच्या रुपान आवयचो मोग तो एकदम अद्भुत. त्या पासत ती वस्तुरी आवयपणाच्या बेसार येताना ती रावता, पूण ती ना जाल्यार तेका एक इफेन आसता. जाल्यार येता त्रास कोण पयस करतलो? कोण जबाबदारी घेतलो? कोण करता ते? धुमकी दितात ते? ना. कोश्ट येयलो पळय तेन्ना आयजॅक बोल्ड जालो आनी ताचें मुखामोल केलें. कशें काय? आतां आमी तें पळोवया. आवयसवर 25 वोड 20. आतां आयजॅक 40 वर्सांचो जाल्या उपरांत रिबेकाशी जो पदम ह्या सुवातेचे आरामकाराची पदवेलाची ती धूव आनी त्या आरामी लाबानाची भयण आसली ताचे लागीं तो लग्न जाता. कितल्या वर्सां तो आसलोलो? 40 वर्सांचो. बरें आसा. आयजॅकाची बायल वांचडी आसली. त्या पासत थिंगासोर ताणें सर्वेस्पराची विनंती केली. हो जावन आसा तो व्हडलो विशय. ताची बायल वांचडी आसली म्हूण ताका दोशी करूंक ना, ताचें अपमान करूंक ना. जालें काजार कोणा लागीं तुजे असल्या वांचड्या कडेन? शी. तिजे श्राप दिवंक ना, तिजे लागीं तो झगडोंक ना, तिका धमकी दिवंक ना, तुका डायवोर्स दितलो अशें म्हणोंक ना. पूण एक जबाबदारी घोवाच्या रुपान ताणें कितें केलें? म्हजे बायलेक सांगोन तिका कितें फायदो? गोरबेस जावपाचें पळय तें फळ सर्वेस्परा कडल्यान. ताजे लागींच हांव विनंती करतलें. हें पळय तें फामिलीन जेन्ना कोश्ट येता पळय तेन्ना झगडोन मरो नाकात. घोवाचे वाटेन जायत ओ बायलेचे वाटेन ओ आनी कोणाच्या वाटेन ते कोश्ट येयत जायत. झगडीं झुजा करतात ते तांचे भितर सर्वेस्पण ना पळय ते कोत्तात. तांचे भितर ओत्मिकाय ना पळय ते कोत्तात. समाधान दिता पळय तो सर्वेस्परा बरोबर सोरी कोतना म्हणून दर एक पाटी ते झगडत आसता. चालते भाशेन थिंगासोर नेम ना म्हणून थिंगासोर चड करून ती झगडीं जाता. पळय न्याय ती थिंगा सुवात आसा जाल्यार थिंगासोर कितें करता जाणा तुमी? बरें आसा, तुका जें म्हणूंक जाय तें म्हूण, हांव कितें म्हणूंक सोदता पळय तें आयक. पळय न्याय जाता पळय त्या सुवातेर आमी वयतले. तो न्यायस्थान कोण सारको कोण वायट दाखयता. त्या पासत ते न्यायाचे आमी आसरो घेतलो. कितें कारण थिंगा ज्ञान आसा. त्या पासत आमकां सगल्यांक एक न्यायाची सुवात आसा. ती कितें जावन आसा? सर्वेस्पराचें हाजीरपण. सर्वेस्पर आमचें सांगाता. सर्वेस्परा बरोबर सोरी करता पळय ते झगडटे ना.
मर्यादेन चलतात पळय ते लोक थिंगासर झगडचे ना. केन्ना केन्ना भावा मदें बसून झगडटात. तेन्ना ते म्हणटात आमचे मदें आमी कित्याक झगडया, ते गिरेस्तकाय पासत न्याय जावचे. तुका कितले मेळचें, म्हाका कितलें जावचें, एकामेकाशी जोडोन कसलो फायदो ह्या पासत ते कोर्टीन वयता. आतां कोर्टीन गेल्यार ते सारकें थिंगा जावचें ना. आतां वडिलांक ते आपयता आनी वडिलांक थिंगासर आपोवन म्हणटा आमचे मदें थिंगासर एकवोट ना, तुमी आतां हिंगासर न्याय करा. ह्या गिरेस्तकाय विशीं थिंगासर कितें सारकें तुमी सांगात. कित्याक तांचे एकामेकाशी एकवोट ना म्हणून तूं वडिलांक आपयताय, घराची वडिलांक आपयताय आनी तूं थिंगा हे त्रासाचें थिंगा समाधान कोर म्हणटाय. आयज म्हणजे उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, तुमी घरांत झगडटात मोडटात काय, वयली मोबाव मारता काय, तुमचे भितर मोरयाद म्हणटा ती ना. तुमचे भितर ओत्मीकताय ना. तुजे बरोबर सर्वेस्पराची ती एकवट कांयच म्हणटा पळय ती ना. आसली जाल्यार तुमी अशी झगडची ना. आतां कोश्ट आयला, आयज एक थिंगा झगडना पूण आतां थिंगा कितें कोत्ता. मागणें केलें, घरान कोश्ट आसा काय, तुमचे फामिलीन कोश्ट आसा काय, तुमच्या कामाच्या सुवातेर आनी तुमच्या बिझनसांत त्रास आसा काय. बासाबेस करिनाकात जाल्यार कितें करूंक जाय, मागणें करचें. कित्याक ती लग्नाची मांडवल कोणें तयार केला, सर्वेस्परानूच न्हू. फामिलीची थिंगासर कोणें घडोवन हाडला, सर्वेस्परानूच न्हू. जरी तर कसले कोश्ट येले जाल्यार सारकें करपाक ते कोण कोत्तलो, सर्वेस्पर तो कोत्तलो. त्या दिसा एक बिझनसमॅन एका शारांत तो वता, एअरपोर्टार वचोंक ताका कार जाय. भाड्याची कार तो घेता आनी ती कार आतां नेटान थिंगासर वयता. एअरपोर्ट वयताना ती कार मदेंच थांबता. ड्रायव्हरान म्हटलें 2 मिनीट मातशें राव, हांव तें सारकें करता. बोनेट उक्तें केलें, रिपेर करूंक कोशिश करता. 15 मिनीट जाल्यार जायना. तो मनीस भायर येता आनी ड्रायव्हराक म्हणटा तूं वचून आतां बस. ताणें तें प्लायर घेतलें आनी थिंगा भितर गेलो आनी ते 30 सेकंडां भितर ताणें ती गाडी सारकी केली. ड्रायव्हराक कांय सजमिकाय मेळोंक ना. तो बसलो आनी आतां एअरपोर्टार वयता आनी एअरपोर्टार वयता आसतना तांकां पावयलो आनी तो भायर सरतना थिंगा ताका विचारलें कितें आसा. 5 वर्सां 6 वर्सां जालीं आतां हे गाडयेचो मालीक हांवूच. हे गाडयेन कसलेंय प्रॉब्लम आसता जाल्यार तो सारकें करता, पूण हांवें कितली कोशिश केली सारकी जावंक ना, पूण तुवें 30 सेकंडां सारकी केली. खरें म्हळ्यार तूं कोण काय सर. ताणें विचार केलो. ताणें ताका विचारलें तुजी कार खंयचे कंपनीची ती. फोर्ड कंपनीची सर. हांसोन ताणें म्हणलें हांवूच तो मिस्टर फोर्ड. म्हजेंच नांव मिस्टर फोर्ड. हांवेनच ही रचून हाडला ही गाडी. हेनरी फोर्ड ताणेनूच ही गाडी घडोवन हाडल्या. तातूंत कसलेंय प्रॉब्लेम येत जाल्यार कोण सारकें करतलो. जी कोणें घडोवन हाडला पळय ताच्यान करूंक जाता. लग्न कोणें तयार केलें, लग्नाची मांडवल म्हणटा ती कोणें तयार केली, जिवीत. सर्वेस्परान खंयच्याय फामिलीन तो त्रास येत जाल्यार कोणें तें सारकें करूंक येता, कोणें तें सारकें करूंक जाता. सर्वेस्परानूच तें सारकें करूंक येता. इजेक ओत्मीक आसलो म्हणून बायले कोणें झगडोंक ना. बायलेक ताणें त्रास करूंक ना, घरांतले भायर काडटले अशें म्हणोंक ना. जाल्यार ताणें कितें केलें, मागणें केलें. आनी ताचें फळ कितें, पवित्र पुस्तकान बरयलां. 25 वोड 21. आयजाकाची बायल वांसडी आसली म्हणून आनी त्या पासत ताणें सर्वेस्परा कडेन विनंती केली आनी विनंतीन ताजी मागणी आयकली आनी सर्वेस्परान ताजी विनंती आयकली. सर्वेस्परान ताजी जोगणी पयली अशें तिंगा बरोवंक ना. आमच्या घरांत पयल्यार तशें दिश्टी पडटलें. सर्वेस्परान तांचो बोबाळ जाता तें पळोवन अशें छी अशें म्हणोंक ना. सर्वेस्परान तांची मागणी आयकली. ह्या पासत ताची बायल रिबेका ती गर्भेस्त जाली. मागणें जबाब हाडटा. मागण्यांनूच फामिलीचे सगळे प्रॉब्लेम ते भिरांकूळ आसा पळय ते शांत कोत्ता. मागण्या वरवीं होकमानांक पयस कोत्ता आनी दुखा पासून पुसून उडयता. हिजाक कोश्ट येता तेन्ना बळिश्ट जाता आनी ताचो मुखामल कोत्ता. हें एकदम अद्भुत. 4 विशय तुमकां हांवें सांगला. भुरग्यापणांत तो देवभिरांतीन चल्लो, तरणाटेपणांत तो स्वतान चल्लो, वय लग्ना बाबतींत तो पवित्र आसलो आनी प्रॉब्लमांत तो बळिश्ट आसलो. इतलो बरो पळय तो इसाक. आतां भुरगें जल्म जातोच तो आपले ओत्मीकतायेन तो वाट चुकलो. इतलो तो बरो आयजाक हाज्या उपरांत भुरग्याचो जल्म जातोच तो आपल्या ओत्मीकायेची वाट चुकता. इतली वाट चुकता पळय ते सर्वेस्पराची ते सगळे बासवणे तेजे पासून तो विसोत्ता. ती बासवणी ताजे विरुद्ध तो जियोंक लागलो. तें उतर आसलें तें ताजे विरुद्ध तो जियेलो आनी खरेंपण आसता तें ताजे विरुद्ध तो जियेलो. आनी शेवटाक ओत्मीक जिविता पासून एक तो चुनौती जालो. कित्याक बदल्लो.
पवित्र सर्वेस्परा बापा तूं सारको सुटावे भाशेन आमचेशी उलयला. तोन्ने पिरायेर कशें स्वतान आमी जियोंक जाय, लग्नान आनी फॅमिलीन कशें पवित्रपणान आमी जियोंक जाय, कोश्ट येता पळयतना बोल्डीस जावन कशें आमी ताचें मुखामोल करचें तुवें आमकां दाखयलां. आयज म्हाका सगल्यांक तुज्या हातान आमी भेटयता बापा. आमी कोण आनी आमचे काळजाची कितें परिस्थिती तूं सगळें जाणाय पळय. तो सर्वेस्पर तुज्या विरुद्ध आमी कसली तरी कोण्य कोत्ता जाल्यार तूं आमकां बोक्षण दी बापा. आमकां बक्षी सोमया. माथ्याक त्या पांयाच्या पोंताक पासून आमकां सगल्यांक तुज्या रोगतान तूं आमकां निवळ कर बापा. तुजी राजवड वाडोवपाचें ते वावरांत जे मेरेन आमी जिवी आसा तुजी बरी गोवाय जावपाचें आमकां भाग्य दी. तुजे इच्छे प्रमाणे आमी जियोवपाचें आमकां बेसांव दी म्हूण जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. प्रभु के नाम से आप सबको शलोम. मेरा नाम जॉन पॉल है. हम छोटा सा काम करते हैं. हमें यीशु के बारे में पता नहीं था. मैं मूर्खता से व्यवहार करता था, सबसे झगड़ता था, मसीहों से मैं नफरत करता था. सुसमाचार कहने अगर कोई सेवक हमारे गांव आते हैं तो मैं उन्हें धमकाता था. इस तरह से मैं अपना जीवन बिताता था. एक विषय पर मैं बहुत दुखी होता था. शादी के 19 साल के बाद भी हमें बच्चे नहीं थे. हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार हमें बच्चे नहीं है कहकर अपमानित करते थे. उस दुख से मेरी पत्नी को मैं बहुत मारता था. हम बहुत से हॉस्पिटल्स गए. डॉक्टरों ने स्कैनिंग निकाला और इस तरह से कहा मेरा गर्भाशय बहुत छोटा है और मुझे बच्चे नहीं होंगे, ऐसे डॉक्टर्स कहते थे. इसके लिए मैंने 2 लाख रुपये खर्च किए, फिर भी डॉक्टरों के द्वारा कुछ नहीं हुआ. हमें बच्चे नहीं हुए. जब मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे मैं उसे छोड़ देने के लिए सोच रहा था, दूसरी शादी करने सोच रहा था. ऐसे कुछ दिनों के बाद हमारे घर के पास रहने वाले लोग हमें कलवरी टेम्पल जाने कहे. प्रभु महान है, आपके जीवन में वो आश्चर्य कार्य करेंगे कहे. इस तरह से उन्होंने कहा. हम बहुत से जगह गए लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं हुई. हम एक बार यीशु मसीह के पास जाना चाहते थे और हम पहली बार कलवरी टेम्पल गए. जब हम कलवरी टेम्पल गए सतीश कुमार जी से प्रभु हमसे बात किए. मनशाक रचून हाडला पळय तो सर्वेस्पर मनशाची पातकां बोगसूंचे खातीर स्वर्ग सोडून ताणें संवसारान जल्म घेतलो. त्या मनशाची राखण करपाक ताणें आपल्याच्या प्राणाचो त्याग केलो आनी असल्या अद्भुत सर्वेस्पराची सेवा करच्या खातीर होकमान म्हणूंक येता. असल्या बऱ्या सर्वेस्पराची ताची सेवा करपाक मंदिरान येत जाल्यार लज दिसता तुका. असल्या बऱ्या सर्वेस्पराची गोवाय जावन जियोवच्या खातीर हांव जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ठेवता. कोण तो? सगळेंच रोसला, सगळेंच ताणें रोचलेलें आसा. रोशनेचो तो मोग करता आनी रोशनाचो तो नाश जाता त्या पासत ह्या संवसारान तो आयलो. दोळ्यांनी तो पळयता, तोंड आसा म्हणून तो उलयता, कान आसा म्हणून तो आयकता आनी काळजांतल्यान तो काकलूत करता. मरण पर्यंत तो पुनर्जीवन जालो आनी आयज पासून तो जिवो आसा. असल्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरप म्हणल्यार लजेची खबर काय? असल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान येवपाक तुका लज दिसता काय? मातशें चिंतून पळय. प्रभु ही सच्चे परमेश्वर है कहकर मुझ जैसे पापी के लिए क्रूस पर लहू बहाए ये मैंने जान लिया. प्रभु मैं एक पापी हूँ ऐसा मैंने पश्चाताप किया और प्रभु से मैं प्रार्थना किया. उस दिन प्रभु को मेरा उद्धारकर्ता स्वीकार किया. मैं प्रभु को मान लिया लेकिन बच्चे नहीं है ये बात मुझे बहुत दुख देती थी. मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं कहकर मेरा पति जब मुझे सताता था तब मैं दुख से उपवास रहकर रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करती थी. हमारे गांव के पास महबूब नगर में कलवरी महोत्सव हो रहे थे. तब मैं और मेरी पत्नी दोनों हम वहाँ गए. हमें बच्चे नहीं है, हमें संतान दीजिए ऐसे हमने प्रभु से प्रार्थना किए. हम मेहनत से काम करते हुए पैसे इकट्ठा करते थे और कलवरी आवास की हमने सहायता किया. कलवरी टेम्पल से हमें कॉल करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. हमने बच्चों के लिए प्रार्थना करने कहा. कलवरी टेम्पल के भाइयों ने जब हमारे लिए प्रार्थना किए तब हमें बहुत हिम्मत मिला. एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द दे रहा था. तब मैं उसे हॉस्पिटल ले गया. तब डॉक्टर ने चेकअप किया और मेरी पत्नी गर्भवती है, 4वां महीना है, इस तरह से कहा. तब मैं बहुत खुश हुआ.
इतने सालों से हमें बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें आशीष दिए, बेटी दिए। जो लोग हमें अपमानित कर रहे थे, आपका प्रभु महान है। अब वो इस तरह से कह रहे हैं, मैं छोटा सा काम करता था लेकिन प्रभु मुझे आशीष दिए, ऑटो खरीदने में सहायता किए। अब मैं ऑटो चलाते हुए बहुत खुशी से जीवन बिता रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को कलवरी टेम्पल लाना चाहता हूँ और वचन को सुनाना चाहता हूँ, और ऐसे अब तक मैंने 30 लोगों को मैं कलवरी टेम्पल ले गया। तब प्रभु हमें और आशीष दिए और 4 लाख का घर निर्माण करने में प्रभु ने हमारी सहायता किए। कलवरी टेम्पल में वचन सुनकर मेरा पति पूरी तरह से बदल गए। अब वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। वचन सुनकर हमारा जीवन ठीक हुआ। प्रभु के दास सतीश कुमार जी को हमारा धन्यवाद। यीशु को सारी महिमा मिले। कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता, फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता। आतां तुमी मातशें आयकात। रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें। जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय। आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय। सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय। आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो। कल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात। म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा। भारताच्या कोणशे फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत, आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी थाळ्याचो प्रोग्राम पावता। ती उलयतात पळय आनी सजमतात तेच भाशेन। फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता। येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें। जें सत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट। तुमी एक निर्णय घेयात। जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला, नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिका प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला। उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला। ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो। जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें। हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात। भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात। ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात। सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें। मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय। भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय, आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय। आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या थाळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें। म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना, आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना। हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता। ह्या पासत एक निर्णय घेयात। सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला। म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी।
वो सर्वेस्परान तुझे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां अभ्यासां फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.